पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणाखाला देशांत आणि मुखेलमंत्री पर्रीकराच्या फुडारपणाखाला राज्यांत जनतेआड सरकाराचो कारभार चल्ला म्हण काँग्रेसीन सरकारा आड राज्यांत जनसंपर्क अभियानाक सुरवात केल्या। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। काही दिवसा पयलीं जे आमच्या अध्यक्षान अनाउन्स केल्ले की जनसंपर्क अभियान हाची सुरवात आमी करपाचे आसा आणि तातूंत दाखोवन दितले की गेली 4.5 वर्सां सेंट्रलान मोदी सरकार येयले उपरांत तेचे फेरये तेमी कितें केल्ले आसा, तेची आश्वासनां कितें, तेणी आश्वासनां दिली ती पूर्तता केली काय कितें, पाळली काय कितें, त्या सविस्तर आमी ते मेन्शन करतले। गोवा भितर आमच्या राज्यांत गेली 7 वर्सां भाजपचो सरकार आसा, त्या सरकारा भितर आश्वासनांची कितली पूर्तता जाली, कितली आश्वासन दिली, कितली कंप्लीट जाली, ह्या सविस्तर स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे सगळे एक्सपोज करपाक त्यांच्यो ज्यो प्रॉमिसीस इलेक्शनाच्या टायमार जी आश्वासनां दिल्या आनी लोकां कडसून मत घेतली त्या सत्तेक आयले उपरांत तेमी ते कार्य केले काय कितें हाजेर ह्या सविस्तर जनसंपर्क अभियानांतल्यान लोकां फुडें वयतले अशें आमच्या अध्यक्षान आमचे डॉ. चंद्रा कुमारजी इंचार्ज यांनी अनाउन्स केल्ले आनी त्या प्रमाणे आयज जे रिलीज जाल्ले आसा आमी आख्या 40 मतदारसंघात सगळे ब्लॉकांनी सगळे घरांनी वचून आमी हे सगळे आमचे कार्यकर्त्यांनी कळोवपाक जाय, आमी घराघरां वचपाक जाय आनी आमी ह्या दोन्ही गव्हर्नमेंटाक स्टेट गव्हर्नमेंट आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक एक्सपोज करपाक जाय। आमी एक ब्रॉचर रिलीज केल्यात, ती थोडी मी मॉडिफाय करतले आणि ती लोकल फ्लेवर दितले। पॉइंट्स सगळे आसात आणि 2-3 पॉइंट्स ऍड जातले आणि ती नंतर बाकीच्या भाषांनी रिलीज जातले। बेसिकली आमचो उद्देश जो आसा ह्या प्रोग्रामा मार्फत की आमकां लोकां भितर संपर्क घराघरांत आमी मेसेज पावयतले की केंद्राचो मोदी सरकारान देशाक कशें फटयले आनी देशाक कशें फाटीं व्हेले। त्याच बरोबर गेले 7 वर्सां पयलीं पार्सेकर आनी पर्रीकर आनी तेच्या नंतर परत पर्रीकर गेली 7 वर्सां गोंयांत कशी फाटीं उडयल्ली आसा, गोंयकारांक कशें फटयल्ले आसात आनी गोंयांत डेव्हलपमेंटाच्या नांवान करप्शन आनी लूट ही गोंयांत कशी चालू आसा हो संदेश घेवन आमी सगळ्या लोकांच्या घराघरांनी पावतले। त्याच बरोबर काँग्रेस पक्ष हो लोकांची ताकद, लोकांचे रगत आनी लोकांचे पैसे हाचेर उबो रावलो पक्ष हो 134 वर्सां ह्या पक्षान कंप्लीट केल्ली आसा। हेचे मुखारूय आमी परत ज्या तरेन ज्या फाउंडेशनान काँग्रेस पक्ष स्थापना जाल्लो लोकांच्या आदारान, लोकांच्या समर्थान, तोच आमचो राहुल गांधीचो आदेश आसा की परत आमी लोकांकडे वयचे, लोकांचो आधार घेवचो, लोकांचो सपोर्ट घेवचो आणि प्रत्येक मनशाक दिसचे की काँग्रेस पक्ष हो आपलो पक्ष आणि त्या खातीर ही मोहिमा आमची आसा ती आमी घराघरांत भोंवतले। हेचे फक्त उद्देश की पार्लमेंट इलेक्शन जावं बाय इलेक्शनूच न्ही तर आमी लोकां भितर रावपाक सोदता आणि लोकां भितर एक वेगळे तरेचो मुवमेंट करपाक सोदता। जनसंपर्क अभियान प्रोग्राम on behalf of the Goa Pradesh Congress Committee. This is a unique program of All India Congress Committee across the country to establish contact with each and every household of the country. This program have been launched in some other states earlier also. Today in Goa we are launching this program. So for the continuously we will organize programs at booth level. Our booth level committee members will go to each and every household and distribute the pamphlets prepared by the All India Congress Committee and also Pradesh Congress Committee to highlight the failures of the central BJP Modi government and the state BJP government led by Mr. Parikar. As our PCC President has mentioned about the failures of the central and state,
whatever the assurances given by the Narendra Modi or the Parikar, none of the promises have been fulfilled till today.